सगळ्यांना नमस्कार। हांव शिरीष नाईक, वार्ड नंबर 07, मेंबर ऑफ ग्रामसभा शिरोडा विलेज पंचायत। सो आयज आमची ऑर्डिनरी ग्रामसभा आशिल्ली जी आमची शिरोडा विलेज पंचायत। आनी जशें आमी एवरी टायम जे ऑर्डिनरी ग्रामसभेक खुबशे लोक आमकां कनेक्ट आसा, लोक आमकां सांगता, जे कॉमन विशय आसा आमी थंय मांडटा आनी तेजेर डिस्कस करून आमी लोकांची कामां करून घेता। सो आतां पंचायतीचें एक्शन घेता। सो तशेंच आयज बसून जे दोन हांवें म्हाजे मेन पॉयंट घातलेले, जे लोकांनी म्हाका कनेक्ट आशिल्ले, लोकांनी म्हाजे कडेन उलयले, सांगले, तेच पॉयंट हांव वचोन थंय आयज ग्रामसभेक मांडले। पयलो जो पॉयंट आशिल्लो तो म्हणजे जे आयज आमी पळोवपाक शकता, जी आमची शिरोडा एक आमची टॉयलेट आसा बस स्टँडा फाटल्यान, सो ते लोकांक खबर ना। लोक जे आमचे कामाक्षी देवळां येतात, जात्रा येता, बाजारां येता, कित्याक हांव एक कुळावी जो कामाक्षी देवळाचे लोक खुबशे म्हाजे कडेन कनेक्ट आसा, हांव मेंबर आसा। सो ते म्हाका सांगता की बायल बस सांगता की आमकां त्रास जाता की आमी बसींतल्यान बसोन थंयच्यान फोंडें वयता किंवा मडगांव सांवाड्डे आमकां त्रास जाता, हेल्थ इश्यू जावपाक शकता, कित्याक गरमेचे दीस आसा। म्हणून हांवें तो विशय थंय मांडलो, तांकां लायक जालो। ते म्हणपाक लागली, सरपंच म्हणपाक लागली की पयलू 2 बोर्ड आसले, एक बस स्टँडा कडेन आनी एक कडेन आसले, ते कोण ते काडल्या। सो तेजी आमी एक्शन घेता आनी आमी परत बसयता। सो जेन्ना हे जर बोर्ड लायतले, लोकांचो प्रश्न आसा जो हेल्थ इश्यू जो लोकांक त्रास जाता, स्पेशली बायलां, हो क्लियर जातलो। सेकेंड पॉयंट आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो म्हणजे आमची बायोडायवर्सिटी। ती आतां कितें जाल्या खंय तरी डिस्टर्ब जाता, हिल कटींग आसा, लँड फिलिंग, ते थोड्यांक खबर ना। इकोलॉजिकल सिस्टम म्हणटा आमी, ती आतां खंय तरी डॅमेज जावपाक लागल्या, हीट वाडटा। सो ताका लागून हांवें जो घातलो सेकेंड पॉयंट घातलो, तो म्हणजे तांकां रिक्वेस्ट केली, जी आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा, सो तुमचो रिपोर्ट कितें काडला, आतां फॉर्म जाल्ल्या आतां पर्यंत कितें रिपोर्ट काडला, खंय आमची हे झरे जावं लेक्स जावं आमची वेटलँड जावं एग्रीकल्चर लँड खंय तरी तुमी मेन्शन केल्या, सो तेजो कितें कसलो रिपोर्ट काडला। सो तेणी म्हणलें आजून तसो स्पेसिफीक असो रिपोर्ट काडना, सो काडलो आमी तुका दिता म्हणलें तेणी। सो हांवें ओके, जेन्ना काडटा तेन्ना दिया म्हटलें। पूण तांकां आनी एक सजेशन दिलें तेच पॉयंटाक की जितले आमचे शेतां, जी आमचे झरे जावं आमचे लेक्स, जे आमचे वेटलँड जावं गोरवां उदक पिवपाचें जावं तळयो, सो ह्यो आमकां राखपा जायो। आनी राखतले जाल्यार तांकां सांगलें की सायनबोर्ड, लोकांक कळपना, लोक वयता आनी थंय डंपींग करता, कित्याक मागीर तो इश्यू जाता। सो लोकांक जेन्ना थंय बोर्ड आसतले, बाबा हे वेटलँड, हे पक्षी हांगा थंय रावपाक, उदक पिवपाक, किंवा हे झरे, फॉर एक्झाम्पल एक तांकां हांवें सांगलें, आमची काराय जी झर आसा ती कितले वर्सांची, थंय लोक न्हाताले, उदक पिताले, तसली झरी आमकां राखपा जाय। आनी थंय सायनबोर्ड म्हणजे त्यो प्रोटेक्ट उरतल्यो आनी प्रिजर्व जातले। सो तेणी म्हटलां आमी करता, एक्शन घेता। सो तेणी रिजोल्युशन घेतलें आसा। सो बरी गजाल, त्या लोकांकूय सांगता, जशें आतां आमी कॉमन विशय थंय मांडटा, आयज तुमी या थंय ग्रामसभेक या, तुमची विशय आसा कॉमन, आमकां सांगा, किंवा तुमी स्वता येवन थंय घालपा येता, डिस्कस करपा येता आनी ते पास करपा येता। कित्याक आयज तेणी बजट जो आमचो हे फुडलो वर्साचो 23 आनी 24 जो बजट कितें आसा, लास्ट इयर जो कितें कितें आशिल्लें, तेणी बाकी खंय खंय ते एमावंट यूज केला, किंवा आतां फुडलो जो लाखांनी करोडांनी तेणी सांगलें आसा। सो तेणी सांगलां की आमी हेजें एक्शन घेतलें, लोकांक कळपाक लागून की तुमी येया, तुमकां अश्यो खुबश्यो गोश्टी कळटल्यो। तशेंच तांकां आमी सांगलें पर्सनली, हांव आमची टीम जो लोकल MLA सुभाष शिरोडकर, ताका आमी वचोन मेळ्ळा रिगार्डींग जी बायोडायवर्सिटी आसा, खंय तरी डॅमेज जाता। सो तेणी सांगलां की ताका पळय लेटर आसा म्हाजे कडेन, तें हे लेटर आसा जे आमी जो लोकल MLA WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताका दिल्लें की रिगार्डींग बायोडायवर्सिटी। तेणी सांगलां आपूण नेचर लवर, आपल्याक हें राखलें जाय, कित्याक हेजेर सगळें डिपेंड आसा, सो आपूण हेजेर लक्ष घालता म्हणून। आनी तशें आमी बाकीचे सांगलें की ग्रावंडाचेर ग्रावंड बरे पैकी आमकां जायो, कित्याक 22,000 स्क्वेअर मिटर हो आमकां जाय म्हणून काल आमी तेजे कडेन उलयल्लें। तशेंच मागीर हें गार्डन आसा, 8 प्रेजंट गार्डनां आसा, तेंय आमकां बरे भशेन जाय। सो तेणें आपूण हेजेर लक्ष घालता, करता म्हटलां। सो लोकां कडेन मागता, तुमी ग्रामसभेक येया, हो ग्रामसभा आमची, आमी मेंबर ऑफ ग्रामसभा, आनी आमची विशय थंय झगडी करनासतना बरे भशेन आमी मांडून आमकां पास करून आमच्या गांवांक बरें करुया। देव बरें करून, थँक्यू।